कितलो सॉफ्ट जाला ना. हे पळयात, हो पळयात. अशा तरेन पनीर आमचो रेडी जाला. भितरल्यान तुम्ही पळोवंक शकता. ते 8 दीस बीन उरता असो. होममेड असो पनीर रेडी आसा. बारीक जाय तशें म्हाका हांगसर जायना तशें हांव पीस करून घेता. चडूय बारीक करून घेवचें ना. मिळा म्हणजे तुमकां कळटलें. हे पळयात पनीर कसो जाला पळयात. सो हे गाईज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळे बरे आसतले आनी सगळे बरे आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सकाळचो टायम आसा आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो सकाळी तसो स्टार्ट केला. ऑलरेडी न्हय तुमकां थंबनेला वरसून कळत आसतलें की आयच्या व्हिडिओन कितें तरी रेसिपी शेअर करपाची आहा म्हणून. सो आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो डेली रुटीन ऑर आनी कितें शेअर करपाचें ना हांव. आयज स्पेशली एक रेसिपी शेअर करपाची आहा तुमचे बरोबर. आणि ही जी रेसिपी आसा न्हय ती हांव फर्स्ट टायम तुमचे बरोबर शेअर करता. म्हाज्या चॅनलाचेर न्हय हांवें केन्नाच शेअर करूंक ना. एक्चुली शेअर करूंक ना कारण म्हटल्यार 2 रिजन आसा. एक तर म्हटल्यार न्हय आमगेर ही रेसिपी चडशी जायत ना आनी जाली जाल्यार न्हय कोण खावपाकूय नासता. म्हटल्यार म्हाकाय बी लायक ना आनी मम्मीक बी लायक ना. तेका लागून आमगेर पनीर जो आसा न्हय तो भरपूर कमी असो जाता. आनी म्हाका एक्चुली रिक्वेस्ट बी येयल्ली की सुप्रिया पनीराची कसली तरी रेसिपी बीन शेअर कर, मशरूमाची शेअर कर. सो पनीर एक्चुली चड खायत ना आमी, तेका लागून केन्ना शेअर करूंक ना. आनी तेज्या भायर म्हाका एक्चुली होममेड पनीर तुमचे बरोबर शेअर करपाचो आसलो. बट म्हाज्याच कडेन न्हय तो परफेक्ट असो जायनासलो. सो हांवें पयलीं ट्राय केलो. ट्राय करून न्हय कितले फावटी ट्राय केलो तरी बट तो जायनासलो. सो म्हाज्याच कडेन जर परफेक्ट अशें जायना जाल्यार तुमचे बरोबर कशें कितें शेअर करूं. सो एक दीस न्हय अशें स्क्रोल करता करता एक रेसिपी म्हाका गावली आनी ती हांवें ट्राय करून पळयली. कारण म्हाज्या भशेन न्हय खूब जाणां बरोबर अशें जाता आसतलें की पनीर जो आसा न्हय तो प्रॉपर फुटना. मागीर कितले म्हटल्यार लिंबू बीन घालून करता न्हय आमी तो एक तर प्रॉपर फुटना आनी फुटलो सुद्दां जाल्यार तो एकदम म्हटल्यार अशें हार्ड बीन जाता आसतलो. सो तेका लागून सो म्हटलें ही तुमचे बरोबर रेसिपी शेअर करुया. तर एक्चुली ना ही रेसिपी हांवें अशीच पळयल्ली, यूट्यूबाचेर पळयल्ली आनी स्क्रोल करता करता ही रेसिपी म्हाका गावल्ली आनी हांवें 2-3 फावटी ट्राय करून पळयली जाल्यार पनीर जो आसा न्हय बरो जावपाक लागलो. सो म्हटलें आयज तुमचे बरोबर शेअर करुया कारण आयज हांव करपाचेंच आसलें. सो तुमचे बरोबर शेअर करुया म्हटलें. आनी करपाचें कारण म्हटल्यार ना एक्चुली मम्मीक फार्मान व्हरूंक जाय तेका लागून. सो ही रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करता हांव की हांव घरच्या घरा होममेड पनीर कसो कितें करता, कसलें दूध हांगसर यूज केला तें बीन शेअर करतलें. आनी सायड बाय सायड थोडेशे टीप जे आसा ते हांव फॉलो करता. सो ते तुमचे बरोबर शेअर करतलें की बारीक बारीक टिप्स जे आसता न्हय ते जर तुमी परफेक्टली अशें फॉलो करीत न्हय जाल्यार तुमचो पनीर जो आसा न्हय तो परफेक्ट जाता सामको. आनी जर तुमी फर्स्ट टायम ट्राय सुद्दां केलो न्हय जाल्यार सुद्दां खूब बरो जातलो. सो जाल्यार तर आयज आमी पळोवन घेवया की होममेड पनीर जो आसा तो घरच्या घराक कसो कितें करता. तर हांवें सगळ्यांत पयलीं न्हय पनीर करपाक 2 लिटर दूध घेतलेलें आसा आनी तें बी न्हय अमूल दूध घेतलेलें आसा. हे पळयात अमूल दूध घेवपाचें कारण म्हटल्यार न्हय हें मातशें न्हय एक्स्ट्रा क्रिमी आसता. तेका लागून हेजो न्हय पनीर खूब बरो जाता. हे पळयात हांगसर मेन्शन सुद्दां केल्लें आसा मिल्की मिल्क म्हणून. जर तुमकां हें दूध घेवपाचें ना न्हय जाल्यार तुमी म्हशीचें दूध सुद्दां घेवं शकता. म्हणजे तेजो सुद्दां पनीर खूब बरो जाता आनी म्हशीचें दूध म्हटल्यार एकदम बेस्ट सामकें. सो अशे तरेन हांगसर हांवें 2 लिटर दूध घेतला. तेज्या उपरांत हांगसर तशेंच हांवें 2 लिंबू घेतलेले आसा. जर तुमकां लिंबू यूज करपाचो ना जाल्यार हेच्या बदले तुमी विनेगर यूज करूं शकता. पूण हांगसर हांव लिंबू यूज करतलें तेका लागून 2 लिंबू घेतलेले आसा. सर नेक्स्ट स्टेप म्हटल्यार न्हय ज्या आयदनान तुमी दूध बॉयल करून घेतली त्या आयदनान न्हय इल्लेशें उदक एड करपाक जाय. थोडेशें उदक एड करपाक जाय म्हणजे न्हय दूध जें आसा न्हय तें आमचें पोंदाक लागपाक जायना. तेका लागून आनी अशे तरेन तें कितें करा मातशें स्प्रेड करून घ्या. हे पळयात आतां हितून आमी दूध घालून घेवया. सो हे पळयात आतां भितर दूध एड करा. हें दूध न्हय तुमकां फोडल्या उपरांतूच कळटलें कशें कितें क्रिमी आसा तें. हे पळयात एकदम न्हय क्रिमी आसता तें. आतां तशेंच दुसरें बी हांव एड करता. तुमकां जाल्यार तुमी सेपरेट बॉयल करून घेवं शकता. हांव एकाच आयदनान घेतलें. आनी दूध एड करच्या पयलीं न्हय उदक घालूंक मात विसरो नाका. ती स्टेप मात फॉलो करा. हे पळयात सो हांगसर हांवें सगळें दूध जें आसा
त्या आयदनान ॲड केल्लें आसा. आतां ह्या दुदाक न्हय आमकां सिंगल असो बॉयल काडून घेवपाक जाय. टोटली बॉयल करून घेवपाची गरज ना. एक सिंगल बॉयल येयलो न्हय का गॅस बंद करपाक जाय. आनी हांगसर हांवें कायल जी घेतल्या न्हय ती हलकीशी जाड घेतल्या, म्हणजे दूद जें आसा तें पोंदाक लागचें ना तेका लागून. आनी हें पळय दूद दाखयता तुमकां, अशा तरेन आसता तें क्रिमी दूद. तेकाच लागून हांवें अमूल दूद घेतला, म्हणजे हेजो पनीर बरो सॉफ्ट जाता. एकदां अशा तरेन न्हय सगळे स्टेप फॉलो करून पळया, म्हणजे तुमचोय बीन पनीर बरे तरेन जातलो. सो मिक्स करीत रावा मदीं मदीं असो. दुदाक बॉयल येता म्हणसर न्हय हांगसर आमी लिंबूचो रस काडून घेवया. सो हांगसर आमकां न्हय बियो जे आसा न्हय ते सेपरेट काडून घेवपाक जाय. बियो भितर ॲड करूं नाकात. तर हे पळयात अशा तरेन न्हय लिंबूचो रस हांवें काडून घेतलेलो आसा. तुमकां दिसता कमी आसा लिंबूचो रस जाल्यार आनी एक लिंबू ॲड करूं शकता तुमी. सो अशा तरेन आमचो हांगसर लिंबूचो रस जो आसा तो रेडी आसा. हलको हलको न्हय बॉयल येवपाक स्टार्ट जाल्लो आसा, तरी बट न्हय अशा तरेन मिक्स करीत रावा. मिक्स करीत रावपाक जाय कंटिन्युअसली. हलको हलको पळयात बॉयल येवपाक स्टार्ट जाल्लो आसा, म्हटल्यार वाफ जी आसा न्हय ती हांगसर सद्या येवपाक स्टार्ट जाल्ली आसा. तरी पूण आमकां कितें करूंक जाय, अशे तरेन मिक्स करीत रावूंक जाय, म्हणजे पोनाक जें आसा तें सुद्दां लागचें ना. तुमी आतां पळोवंक शकता दुदाक आमच्या न्हय प्रॉपर बॉयल येयल्लो आसा हो पळयात. आनी प्लस वाफ सुद्दां येवपाक स्टार्ट जाल्ली आसा. अशा तरेन न्हय तुमकां बॉयल काडून घेवपाक जाय. आतां नेक्स्ट स्टेप म्हटल्यार न्हय हांगसर गॅस जी आसा न्हय ती कितें करात, बंद करात. ही पळयात हांगसर हांवें न्हय गॅस बंद केल्ली आसा. आतां वाफ येवपाक ही पळयात स्टार्ट जाल्या. सो अशा तरेन वाफ येवपाक स्टार्ट जाली न्हय काय अजिबात लिंबू ॲड करपाचो ना. खूब जाणां न्हय ही मिस्टेक करतात, तेका लागून तुमचो पनीर जो आसा तो सॉफ्ट जायना. सो कितें करपाक जाय, ही जी वाफ दिसता न्हय ती टोटली आतां वचपाक जाय. वाफ येतना लिंबू अजिबात घालपाक जायना. वाफ येवन गेली न्हय का मागीर लिंबू जो आसा तो ॲड करपाक जाय, म्हटल्यार लिंबूचो रस ॲड करपाक जाय. हे पळयात गॅस बंद करून सुद्दां न्हय हलके अशें मिक्स करून घेया, म्हणजे ही वाफ जी आसा न्हय ती स्लो स्लो करून वयतली आनी तीच आमकां घालोवपाक जाय. जर तुमकां पनीर तुमचो सॉफ्ट असो जावपाक जाय, करपाक जाय जाल्यार ही स्टेप खूब इम्पॉर्टंट आसा. म्हणजे खूब जाणां कितें करतात, गरम गरम आसता न्हय वाफ जेन्ना अशी येता न्हय तेन्ना सोमतो डायरेक्ट लिंबू ॲड करता आनी थंयच मिस्टेक करता. सो तशें करपाक जायना, कारण स्टार्टींग हांव सुद्दां हीच मिस्टेक करतालें, म्हणून तुमकां सांगता. सो हे पळयात आतां हे न्हय वाफ गेल्या उपरांत लिंबू ॲड करपाक जाय आमकां. लिंबूचो रस जो काडून घेतलेलो न्हय तो हो पळयात. आतां तेतून आमकां न्हय अर्दी वाटी कितें करूंक जाय, उदक ॲड करपाक जाय. हे पळयात आनी तो रस जो आसा न्हय लिंबूचो तो बरो असो मिक्स करून घेवंक जाय. अजिबात मात बियो भितर ॲड करूं नाकात, सगळे बियो गाळून घेयात. सो हे कितें जाल्लें आसा, बरे तरेन लिंबूचो रस जो आसा तो मिक्स जाल्लो आसा, म्हणजे आतां आमी तो दुदान ॲड करूं शकता. हांगसर आतां न्हय वाफ जी आसा न्हय ती बरे तरेन क्लियर जाल्ली आसा, मातशी येता हलकीशी. सो हलकीशी आसली म्हणून कांय ना. आतां भितर आमी ॲड करया तो म्हटल्यार लिंबू. सो लिंबूचो रस जो आसा न्हय तो एकदम ॲड करूं नाकात, एक स्पून असो ॲड करा, थोडो थोडो करून ॲड करा आनी तो हलको हलको करून मिक्स करून घेयात.
मिक्स करून जाल्या उपरांत आसले तशें परत लिंबूचो रस 2 चमचे परत ॲड करा. सो मिक्स करून करून ॲड करा. हे पळयात हांगसर आतां स्लो न्हय पनीर जावपाक स्टार्ट जाल्लो आसा, म्हटल्यार दूद फुटपाक आमचें स्टार्ट जाल्लें आसा. सो मिक्स करून घेयात. एकदम न्हय असो लिंबूचो रस ॲड करपाक जायना, थोडो थोडो करूनच तो ॲड करपाक जाय. हे सगळे बारीक बारीक जे स्टेप्स आसा न्हय ते फॉलो केल्यारूच आमचो पनीर एक्चुली होममेड पनीर खूब बरो जाता. आतां परत आसले तशें लिंबूचो रस ॲड करा. आणि मिक्स करून घेया. आता 1-2 मिनटां न्हय हे प्रॉपर दूध जे आसा न्हय ते फुटोंक स्टार्ट जातले. हेच्या बदले विनेगर सुद्दां घातल्यार खूब बरो जाता, पूण चडशें हांव लिंबूच ॲड करता. विनेगर केन्ना हांवें चड ॲड बी करूंक ना, म्हणजे करूंकूच ना केन्ना. हे पळयात. सो हे पळयात दूद हांगसर न्हय स्लो करून न्हय फुटोंक स्टार्ट जाल्लें आसा. बरे तरेन तें फुटोंक जाय सगळें म्हणटा तशें. हे पळयात हेज्याकूनय आनीक बरें फुटोन रेडी जातलें. तें सद्या स्टार्ट जाल्लें आसा फुटपाक. तुमकां दिसता जर लिंबू कमी आसा जाल्यार आनीक थोडोसो तुमी लिंबूचो रस ॲड करूं शकता. हे पळयात दूद आनी सॉफ्ट जाल्लें आसा. हे पळयात हांगसरूच कळटा बरे तरेन सॉफ्ट जाला. पळयात अशे तरेन जावपाक जाय तें सॉफ्ट. सो सगळें आतां बरें फुटल्या उपरांत न्हय दूद फुडली स्टेप दाखयता तुमकां. तरेन हांगसर न्हय सगळें दूद आमचें फुटोन रेडी जाल्लें आसा. हो पळयात पनीर आमचो एकदम सॉफ्ट असो दिसता. आनी हें उदक जें आसा न्हय तें सुद्दां बरे तरेन अशें सेपरेट जाल्लें आसा. आतां हांगसर आनी एक धाकटीची स्टेप जी आसा न्हय ती तुमकां फॉलो करपाक जाय, म्हणजे तुमचो पनीर आनीक खूब बरो जातलो. हांगसर आतां थोडेंशें उदक ॲड करूंक जाय, नॉर्मल उदक ना न्हय जाल्यार आयस क्यूब सुद्दां ॲड करूं शकता. हें उदक कित्याक ॲड करपाचें तें बी सांगता तुमकां. म्हटल्यार न्हय हांगसर आतां कुकींग प्रोसेस जो आसा न्हय तो स्टॉप जातलो. म्हटल्यार हांगसर आतां हे कुकींग प्रोसेस स्टॉप जाल्लो आसा. जर तुमकां अशें दिसता ह्या स्टेपीचेर सुद्दां की लिंबू कमी जाल्लो आसा आनीक दूद जें आसा तें फुटों शकता जाल्यार आनीक थोडोसो लिंबू तुमी हांगसर ॲड करूं शकता. हे पळयात अशा तरेन आतां हें आमकां न्हय बरे तरेन गाळून घेवंक जाय. हें उदक जें आसा न्हय तें खूब जाणां यूज करतात एक्चुली, पूण हांव केन्ना यूज करिना, हांव हें भायर उडयता. तुमी यूज करता जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा आनी कित्याक यूज करतात तें बीन सांगा, कारण म्हाका तितलें कांय खबर ना हें उदक कित्याक यूज करूं शकता तें. बाकी अशा तरेन पनीर आमचो रेडी जाल्लो आसा. हो म्हाका न्हय पनीर जो आसा न्हय तो गाळून घेवपाक जाय. तेका लागून एक हांगसर अशी चाळण घेतलेली आसा आनी एक पोनाक हांवें न्हय तोप दवरलेलो आसा. सो अशा तरेन आतां भितर आमकां एक कपडो घालपाक जाय. सो हांगसर हांवें न्हय एक व्हायट कलर कपडो घेतलेलो आसा. हो पळयात चडांत चड कपडो जो आसा न्हय तो व्हायटूच घेया, कारण कलरींग घेत न्हय जाल्यार मातसो कलर स्प्रेड जावपाचो चान्सीस आसता, कारण लिंबू आसता न्हय भितर तेका लागून. सो आतां हितून आमी तो गाळून घेवया. पळयात अशा तरेन न्हय ते गाळून घेया बरें. आतां आनी एक स्टेप ती म्हटल्यार न्हय पनीर जो आसा न्हय तो हलकोसो धुवन घेवपाक जाय, कारण लिंबू ॲड केल्ल्या कारणान न्हय मातशें आमसण आसता तेका लागून. हे पळयात सो अशे तरेन तो मातसो धुवन घे. बरो सॉफ्ट जाला पळयात. आनी आतां हे बरें कितें करा गाळून घेयात. अशें प्रेस करून करून न्हय ते बरें कितें करा
गाळून घेया. सगळे उदक जे आसा न्हय ते बरें गाळून घेवपाक जाय आमकां. उदक मात बरें प्रेस करून करून सगळें काडून घेया. हे पळयात. सो उदक बरें हांवें काडून घेतलेलें आसा. आतां फुडली स्टेप पळोवन घेवया. हे पळयात. चडूय न्हय अशें टायट करूं नाकात कपडो जो आसा तो, कारण मागीर आमी तेचेर जड वजन सुद्दां दवरतली. तेका लागून हलकोसो आसा न्हय तो कितें करा, लूज दवरा. पळयात. जितलो लूज जायना तितलो लूज दवरात. सो एक्स्ट्रा कपडो आहा तो असो दवरा. हे पळयात. सो हो आतां न्हय आमी एक जड अशें वजन दवरया हेचेर. सर हांवें एक प्लेट घेतलेली आसा, भितर घालतलें हांव चाळण. तेज्या मागीर ही पोटली दवरतलें. ही पळयात अशा तरेन. तेज्या उपरांत आनी एक प्लेट दवरतलें. आनी आतां लास्ट हो रगडो जो आसा न्हय, धाकटो रगडो तो असो हेवी जो आसा न्हय तो दवरतलें. सो ही आमची लास्ट स्टेप आसा. आनी हे अशें न्हय आमकां अर्दें वर तरी दवरूंक जाय. हांव चडान चड अर्दें वर अशें दवरता, म्हणजे एक्स्ट्रा उदक जें आसा तें गाळून येतलें. आनी प्लस कितें जातलें, तुमचो पनीर जो आसा न्हय तो बरे तरेन रेडी जावन येतलो. आतां आमी अर्दे वरान हें चॅक करया. अर्दें वर जाल्लें आसा म्हटल्यार तुमी मायस म्हणूं शकता. सो आतां न्हय हो पनीर जो आसा तो आमी ओपन करया. सो सगळ्यान पयलीं हो रगडो जो दवरला न्हय तो काडून घेता. मातशें हेवी दवरपाक जाय म्हणजे बरो सेट जाता. हे पळयात. तेज्या उपरांत ही प्लेट जी आसा ती काडया. आतां आमी न्हय ओपन करया. तो म्हटल्यार आमचो मेन असो पनीर. सो हो पळयात अशा तरेन तर दिसता. पळोवं शकता हांगसर तुमी. सो ओपन करया, चॅक करया कसो जाला तो, कितलो सॉफ्ट जाला तो पळोवया. सो तुमकांय बीन कळटलें मागीर. हे पळयात. बरो जाता एक्चुली घरांतल्या घरान पनीर. हो पळयात. हो पळयात आमचो पनीर. ये बरो जाला सामको. तर कितलो सॉफ्ट जाला ना. हांगसर तुमी पळोवं शकता आमचो होममेड असो पनीर रेडी आसा. इवन नायस सॉफ्ट जाला. हो पळयात. हांगसर पळयात बरो सॉफ्ट जाला. हे पळयात अशा तरेन तुमचो पनीर न्हय जावपाक जाय. हे पळयात बरो सॉफ्ट जाला. पळयात असो जावपाक जाय तो. खावपाकूय मजा येता मागीर. सो आतां तो कट करया आमी. हो पळयात सॉफ्ट असो कट जाता. बरो जाला सामको पनीर. हो पळयात अशा तरेन पनीर आमचो रेडी जाला. भितरल्यान तुमी पळोवं शकता. आनी हांगसर सुद्दां तुमी सॉफ्ट जाला. हो पळयात चॅक करूं शकता. हांगसर तुमकां कळटात आसतलें तो कितलो सॉफ्ट जाला तो. पळयात सामको बरो जाला. सो सगळे स्टेपी न्हय प्रॉपर अशें फॉलो करा, म्हणजे तुमचोय बीन पनीर अशा तरेनूच जातलो. हो पळयात. सो आतां तुमकां पीस सुद्दां कट करून हांव दाखयतलें. हे पळयात. तुमकां जाय तशें तुमी पीस करून घेवं शकता. जितले व्हडले जितले बारीक जाय तशें. म्हाका हांगसर जाय न्हय तशें हांव पीस करून घेता. चडूय बारीक करून घेवचें ना, मिडियम अशें करून घेतलें. हे पळयात अशे तरेन. बरें कट जाता.
सॉफ्ट अशें पळय. हार्ड एकदम नाही पनीर बरो लागना आणि खूप जाणांचे एक्चुअली हार्ड असो जाता पनीर, पूण अशें केलें न्हय का सॉफ्ट जाता. हो पळयात, हांगसर तुमकां पीस दाखयता. हो पळयात, बरो एकदम सॉफ्ट जाल्लो आसा, एकदम हार्ड जावंक ना. म्हटल्यार थोड्यांचो रब्बर कसो हार्ड जाता, पूण हो पळयात हो सॉफ्ट जाला सामको. हे पळयात, मुद्दाम अशी रेसिपी तुमी ट्राय करून पळया, म्हणजे तुमकां कळटलें. हे पळयात पनीर कसो जाला पळयात. सो सगळे स्टेप मात प्रॉपर फॉलो करा, म्हणजे तुमचं पनीर अशे तरेन रेडी जातलो. पळयात, आणि हो जो पनीर आसा न्हय तो सुद्दां हांव न्हय एका वेगळ्या पद्दतीन स्टोर करता. तोय बीन तुमकां दाखयता कशा तरेन तो बेन्नाय हांव तो पनीर जो आसा न्हय तो बाकीचो स्टोर करतलें. तर अशे तरेन तो पनीर जो आसा तो एड करा, आणि नॉर्मल उदक जे आसा भितर एड करा. म्हणजे 8 दीस बीन उरता असो, पण हांव 8 दीस दवरिना. हांव अशें म्हटल्यार 3-4 दिसूच अशें दवरता. पळयात, सो हो आतां कितें करूंक जाय, आमकां पॅक करूंक जाय आणि फ्रिजान दवरपाक जाय, म्हणजे बरो उरता, एकदम फ्रेश असो उरता. रेसिपी बीन शूट करून जाली आणि सोमत्याक सोमतीन म्हाका एक ऑर्डर येयली गरम मसाल्याची. सो ती बीन पॅक करून दिली. म्हटल्यार आमच्या हांगासलो कस्टमर आसलो, सो हांगाच दिवपाची आसली आमच्या वाड्यारूच. सो पॅक बीन करून दिली. गरम मसालो आसलो 1/2 किलो, सो तो बीन पॅक करून घेतलो. आणि ते सगळे काम करता म्हणसर इतली गरमी जाणा, भयानक सामकी. सो म्हटलें व्हिडिओ जो आसा न्हय तोय बीन आतां हांगसर एंड करया, कारण आयच्या व्हिडिओन जस्ट एक रेसिपी शेअर करपाची आसली म्हाका तुमचे बरोबर. सो ही रेसिपी जी आसा न्हय ती तुमी मुद्दाम ट्राय करा, आणि आवडली आसा जाल्यार कमेंट करूनय सांगा. आणि तुम्ही कशा पद्दतीन करता पनीर घरगुती, सो तोय बीन म्हाका कमेंट करून सांगा, म्हणजे हांव ती रेसिपी फॉलो करूं शकता. आणि अशेंच नवीन नवीन रेसिपी पळोवपाक, मागीर ट्रॅवल ब्लॉग्स पळोवपाक, एक्सप्लोर ब्लॉग पळोवपाक म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब जर करूंक ना जाल्यार मुद्दाम सबस्क्रायब बी करा, म्हणजे म्हाज्या प्रत्येक व्हिडिओचें नोटिफिकेशन तुमच्या पर्यंत जे आसा ते पयलीं पावतलें. सो चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आणि व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक करा, सबस्क्रायब करा. सो अशाच तरेन परत एकदा मेळा एका नवीन व्हिडिओन. त्या सद्या बरें करूं. बाय बाय.